Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Actually बरी झाली. ॲक्च्युली पहिली केन्ना इतले एवरी इयर आम्ही मिटींग येता, बट दिस वॉज द फर्स्ट मिटींग ऑन मनसून जे पयली घेतला आणि आमच्या MLA आमकां सांगला की आफ्टर 15 मिनट ऑल्सो दी दॅट रिव्यू मिटींग विल बी देयर. बट आय एम व्हेरी हॅपी विथ दीस. आणि आज सगळे जे डिपार्टमेंट येयला आणि जे कोऑर्डिनेशन करपा जाय दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज द टॉपिक येयल्लो आमी ट्री कटिंग करता, आमी रस्त्यार उडयता म्हणटा ते, बट आय विल कोऑर्डिनेट विथ म्युनिसिपॅलिटी आणि पळयता कितें हेल्प करपाक मेळटा जाल्यार देन आय विल डू दॅट ऑल्सो. अँड बाकीचे आमी काम सगळे हांव आमच्या MLA कडेन मिटिंगेन उलयला कितें आमचे डेव्हलपमेंटाचे दॅट विल डिस्कस विथ हिम पर्सनली. बंद पडलेले असं म्हणतात, JCB चलना. सध्या म्युन्सिपालिटी कडेन गाडयोच ना, सो पावसान आता ह्या म्हणजे गार्बेज उखलपाक, माती व्हरपाक कितें वेवस्था करता? म्युन्सिपालिटीन आपल्या परीन आनी 6 ट्रक आनी कॉम्पॅक्टर आनी गार्बेजीचो प्लस पोकलेन हे सगळे प्रपोजल्स घाल्या. म्हाका दिसता नेक्स्ट वीक आमी UD मिनिस्टर कोणी तो ह्या दिसांनी ठरतलो विथ अंडर सेक्रेटरी. म्हणजे काल हांव अंडर सेक्रेटरी कडेन तारीक थॉमसा कडेन उलयलां आनी नेक्स्ट वीक आमची मिटींग आसा. सो ताज्या पयलीं सपोज ताणें आमकां तें रिलीज केलें जाल्यार फुडल्या टर्मान आमकां ट्रक्स बीक सगळे नवे मेळटले. कंप्लीट करपाक आमच्या परीन आमी फूल मेहनतीन काम करतले जाणे करून मिनिमम डॅमेज जावची म्हणून. पूण 10 वर्सांची डॅमेज जी आसा पळय ती एका दिसान कंप्लीट जायना. सो हांव लोकां कडेन मागता आमी आमचे परीन आमचे कावन्सिलरूय सगळे इनिशिएटीव घेतात, सगळे करतात, आमचेय सगळे काम करतात, वास्कोकारां खातीरूच नेट लायतात. सो वास्कोकारांनी मातशें आमकां एक चान्स दिवचो, आमी फूल एक प्रयत्न करतात. तुमचो रिपोर्ट आसा ते आमी 15 तारखेर परते ऑफिशियल मिटींग सगळ्यांक आनी थोडे डिपार्टमेंट्स आसा तांकां घेवन आपयतले. तेन्ना तुमचो रिपोर्ट जाय. तुमी कितले गटर क्लीन केले, तुमी कितले फ्लडिंग एरिया एवॉयड केल्यो तर तुमी आमकां दिया. हेल्थ डिपार्टमेंट सर तुमी मातशे तुमचे फॉगिंग मशीन प्लस तुमचो रिक्वायरमेंट कितें आसा, तुमी कितें रिक्विजिशन केलां तें आमकां दिया. म्हणजे एटलिस्ट ड्युरींग तो पिरियड आमकां तें कमी पडचें न्ही, नाजाल्यार तेन्ना मागीर खंय धांवपाची गरज ना. सो जाता इतलें मॅनेज करया. बाकीचे कोणाक हाडया, आमी CSR कडल्यान थोडे घेता. सो तशें करून ह्या 15 तारखेर आमी नेक्स्ट मिटींग आपयतले तेन्ना तुमचे सगळे डिटेल्स कितें आसा ते आमकां दिवचे. इलेक्ट्रिसिटी मातशें तुमी 15 तारखे पयलीं आमकां कितें एक रफ आयडिया, सगळो कंप्लीट जावपा ना, रफ आयडिया दिली जाल्यार ट्री कटींग. हांव कितें करता म्युन्सिपालिटीक सांगलां की तुमकां खंय पळय ब्रिडींग सायट्स दिसता त्यो पयलीं बंद करा. कन्स्ट्रक्शन सायटीक तुमी पयलींच नोटिसीस काडा की तुमी केअर घेवपा जाय म्हणून. कित्याक हांव लास्ट टायम कावन्सिलर आसतना हांव पर्सनली भोंवतालो आनी म्हज्या वॉर्डा पुरती हांव क्लियर करून घेतालो. पूण हे सपोज सगळ्या कावन्सिलरांनी एक इनिशिएटीव म्हणून घेवन आपल्या वॉर्डान एक दिसाक एक वर भर भोंवन जे ब्रिडींग सायट्स आसा त्यो बंद केल्यो जाल्यार हाफ द प्रॉब्लेम हांगाच सॉल्व जातलो. म्युन्सिपालिटीक आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या की खंय टायर्स आसा नाजाल्यार खंय जंय ब्रिडींग जाता कुंड्यो आसा ह्यो सगळ्यो पयलीं तुमी कॉन्फिस्केट करा आनी तुमच्या ताब्यान घ्या म्हणून. म्हणजे थंय ब्रिडींग जावपा ना. हें डेंग्यू स्टॉप करपाचें एकूच हें आसा की ब्रिडींग स्टॉप करप. फॉगिंग आमी करता दॅट इज सेकंडरी ते एडल्ट लार्वेक. पूण सपोज आमी ब्रिडींगूच स्टॉप केलें जाल्यार म्हाका दिसता डेंग्यू जावपाकूच पावचो ना. आमी आज गिरीश मिटींग आज आपयल्ली आमी प्री मॉन्सुनाची तयारी करपा खातीर. लास्ट टायम आमी पळयलें की फ्लडींग सगळें गोंयभर फ्लडींग जालें आनी वास्कोनूय जालें, पूण ताची कारणां वेगळी वेगळी आशिल्लीं. सो ती कारणां एक तर सोदपा खातीर आनी ताचेर सोल्युशन काडपा खातीर आयची मिटींग आशिल्ली. आज CO आशिल्लो, डेप्युटी कलेक्टर, हांकां सगळ्यांक घेवन आमी थोड्यो डिसिजन्स घेतल्या. मे बी बाय सोमारासून आमी सदांच कितें जातालें की जेन्ना पळय एक म्हयनो नाजाल्यार 15 दीस आसताले तेन्ना आमी डिसिल्टींग स्टार्ट करताले. सो COक सांगून आमी सोमारसून डिसिल्टींग स्टार्ट करपाचें सांगलां. आनी विकली म्हणजे एक रिपोर्ट घेवपाचें आमचें एक हें आसा. 15 तारखेर आमी परते मिटींग आपयतले. इलेक्ट्रिसिटी सर्विसीसाक तांकां सांगलां झाडां कितें मारपाचें आसा तें पयलींच मारा, तांचे कितें लायटीचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करा. बाकीचे फायर डिपार्टमेंटाक सांगलां बाकीच्यो गोश्टी तांच्यो ज्यो आसा सगळे रेडी दवरा. म्हणजे लास्ट टायम जें जाल्लें आमी मुद्दम खंयचो डिपार्टमेंट आमचो हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां सांगलां की ह्या टायमाक सगळीं दुयेंसां वयर चडटा. सो तुमचो रिक्वायरमेंट कितें आसा तो आमकां आतांच सांगा, जाणे करून आमी सरकारा कडल्यान तो तांकां हाडून दिवपाक शकता. फॉगिंगाचे कितें इक्विपमेंट्स लागता नाजाल्यार लिक्वीड लागता हे सगळें आपोवपा खातीर एक कॉर्डिनेटेड मिटींग म्हणजे कलेक्टर आनी म्युन्सिपालिटी, फायर, इलेक्ट्रिसिटी हांकां सगळ्यां कडल्यान आमी आपयल्ली. आनी परती रिव्यू मिटींग आमची 15 तारखेर आसतली. आमचें मॅक्झिमम एकूच एम आसा की ह्या मॉन्सुनान दुयेंसांय जावची न्ही, फ्लडिंगूय जावचें न्ही
आनी खंय तरी लोकांक त्रासूय जावचो न्ही. हे तिनूय एक कॉर्डिनेशन करपा खातीर आनी एक 2-3 मिटींग जातल्यो. आमचो मॅक्झिमम ट्राय आसतलो की हातून फ्लडिंग जावचें न्ही आनी दुयेंसांय वाडची न्ही म्हणून. श्री कृष्णा साळकरान येना बरोबर काम करपाक सुरवात केल्ली आसा. तो ऑन ग्राउंड आसा आनी आयज सगळ्या डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतल्या. प्री मॉन्सून कारण कितें आमी गेली अनेक वर्सां पळयता, बायणां जावं वास्को जावं सगळे कडेन फ्लडिंग जाता. आज खंय तरी बरें दिसलें की सगळे डिपार्टमेंट आयले, आपलें उलोवन दाखयलें. आनी जशें आमदारान म्हटलां की कॉर्डिनेशन जावपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता अवश्य ह्या युवा आमदाराच्या अंडर हे कॉर्डिनेशन जातलें. म्युन्सिपालिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, बील सगळे करून. आनी येणारो पावस मे बी आमदाराचो पयलो पावस आहा, पूण कावन्सिलर म्हणून तेणें अनेक पावसां पळयल्या, ताका एक्सपिरियन्स आसा. आनी लोकांच्या कडेन एक सुद्दां एक विनंती आसा की आमी सिवरेज लायन आसा जाल्यार सिवरेज कनेक्शन घेवचें, खंय तरी नाल्यान सोडचें न्ही, उदक जमोवची न्ही, टायर करची न्ही. लोकांचोय कॉर्डिनेशन जाय, कित्याक हें आमचें वास्को आनी आमचें गोंय आसा. आमी सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न केलो जाल्यार अवश्य आमी सक्सेसफूल जातले. पूण पळयलां की सगळे डिपार्टमेंट आस्किंग फॉर एडिशनल स्टाफ, पूण म्युन्सिपालिटी इज ट्रायंग टू पुश इट ऑन देअर डिपार्टमेंट अँड आस्किंग देम टू टेक द स्टाफ. हाजे बद्दल तुमी कितें गव्हर्मेंटा कडेन बी उलयतले? बिकॉज म्युन्सिपालिटी इज सेइंग दॅट एवरी डिपार्टमेंट कॅन टेक देअर ओन स्टाफ अँड हँडल देअर वेजीस. तुमी कशें हँडल करतले सिट्युएशन? म्युन्सिपालिटीची आपली लिमिटेशन्स असतात, सगळ्या डिपार्टमेंटाची आपली लिमिटेशन्स असतात. सो ही त्या खातीर ही फर्स्ट कॉर्डिनेशन मिटींग म्हणजे सगळ्यात म्युन्सिपालिटीचेर धुकलता आनी म्युन्सिपालिटीक कोण पयशे दिना लेबर घेवपाक. सो म्युन्सिपालिटीचेर लोड येता. सो खंय तरी एक प्रॉब्लेम आमी एट अ टायम घेवन आमचो मेन प्रायमरी कन्सर्न आज कितें आसा की फुडल्या टायमाक बुट्टी येवची न्ही वास्को, उदक वेवस्थीत वचचें आनी दुयेंसां जावची न्ही आनी वास्कोकारांक ताचो त्रास जावचो न्ही, हे मेन कन्सर्न आसा. बट इफ यू प्लॅन टू स्टार्ट वर्क्स फ्रॉम टुमॉरो, तुमी स्टाफ खंयचे डिपार्टमेंट दितले? फायर डिपार्टमेंट ऑल्सो वॉन्ट स्टाफ, हेल्थ ऑल्सो आस्किंग फॉर स्टाफ. फायर डिपार्टमेंट वॉन्ट स्टाफ एट द टायम ऑफ मॉन्सून, म्हणजे तांकां जून जुलयान जाय, आतां नाका. आतां फक्त आमकां म्युन्सिपालिटीकूच स्टाफ जाय, म्हणजे आमचें डिसिल्टींग करपाक. आमी लास्ट टायम पळयलें की डिसिल्टींग 1 म्हयनो न्ही 10 दीस आसतना पावसा पयलीं आमी स्टार्ट केलें आनी त्या खातीर सगळे प्रॉब्लेम जाले. आज आमचे कडेन 2 म्हयने आसा. सो ह्या 2 म्हयन्या भितर डिसिल्टींग जाल्यार खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. मिटिंगां पळयल्या तांचें कन्फ्युजन आसा म्हणून. सी एवरी डिपार्टमेंट इज वर्कींग, कोण डिपार्टमेंट बेकार असो बसूना, पूण खंय तरी कॉर्डिनेशन मातशें सारकें जावपा जाय. म्हणजे तेय बी म्हणटा की आतां इलेक्ट्रिसिटी घे, ते म्हणटा आमी झाडां मारतात, आमचे कडेन आनी ते उबारपाक येना. सो ते म्युन्सिपालिटीन उबारपा जाय. म्युन्सिपालिटी म्हणटा आमचे कडेन चड कामां आसा. सो हें खंय तरी कॉर्डिनेशन करपा जातलें ह्या 2 म्हयन्या भितर आनी 2-4 मिटिंगे भितर ते एक प्रॉब्लेम सुटाव जातलो. जनरली तुमकां खबर आसा वास्को प्रॉब्लेम्सूच आसा. सो ते एका शॉटान जावपा ना, सगळ्यांनी इनवॉल्व करून सगळ्यांनी डिपार्टमेंटांनी वेवस्थीत वर्किंग करून आनी सगळे कॉन्सिलर, म्हणजे हांव कॉन्सिलरा कडेन मुद्दम अपील करता, बिकॉज आय वॉज ऑल्सो अ कॉन्सिलर, की आमी सगळे इनवॉल्व जावया. आमी जो पर्यंत इनवॉल्व जावपा ना, लोक इनवॉल्व जावपा ना. आमी इनवॉल्व जाले आनी आमी सपोज इनिशिएटीव घेतले जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमी सॉल्व करूंक शकतात.